देवाक तशी गुरुवर्यांक स्मरण करून आजी वेदिकेर विराजमान जावन आसचे आमगेल समाजाचे होडधानी आमकां पुरा अभिमान पावचीत आसले डॉक्टर पी दयानंद पहिले आशीर्वाद घेवन तशीच हे कार्यक्रमांत विशेष जावन आतां आमकां पुरा दोन उत्तर सांगिल्ले तसले साधक BS राव हांकांय नमस्कार करता वेदिकेरी मस्त जन आज्ञ मनुष्य आसाची तांकां पुरा मिगेल प्रणाम सांगता हांगा सेरवलेले आमची कोंकणी संमेलनाचे सर्वांकय हांव मिगेले नमस्कार प्रणाम सांगता. हांव आमगेले सदाशिवाला सांगले आमी पुरा हांव सदाशिव आनी विलासू आमी तेग जाण एका कॉलेजांत दाखून शिकिले तशें आमगेले त्याग जाणांत कोणें जावं एकल्यान उलयल्यार पूर मारया म्हणून सांगले म्हळ्यार एका स्कुलांत शिकिल्ले पळय आमी विंगड विंगड काही उलोवचा विशेष संगत आसना. मागीर हांव आसची क्षेत्र खंयचें म्हळ्यार राजकीय जनांक माईक मेळ्ळार आनी येद्रा जन बसल्यार उलयल्यार रब्बचा कळना तशी म्हाका तितली टायम पक्कने उलयता टायम चड गेल्यार म्हण म्हाका भंय हिता म्हळ्यार चिन्ना कासरगोड चिन्ना व्हरलेल्याक तो म्हाका अण्णा मिगेल मावेल पूत तो तशी पुरा आमगेले जे नासचे ह्या कार्यक्रमाक सोना गणेशान आपयतना हांव लेखिले गौरव उपस्थिती बसचे तांणी गेल्लेले माल आनी जेवप घेवन न्हू तो वच्चे आनी तो लायक खाण करता पळय ते करचे न्ही वच्चे म्हणून हांव आयिलो जाल्यार हांगे तर म्हाका भारी खूश जाला. सभेन तूं मिगेल लेखतल मस्त जन आसाची कितलीकी वर्सां नंतर मेळ्ळेले मिगेले ಒಟ್ಟು मिगेले एलिमेंटरी स्कुलांत शिकिले मिगेल फ्रेंड्स पुरा बसल्याची ಬಹುಶಃ ह्या कार्यक्रमाचे निजावन जाल्लो उद्देश कसो म्हणल्यार आमी पुरा मोगारी ಒಟ್ಟು मेळ्ळो एक खुशेरी आमकां केन्नाय उडगास जेवचे चुरी मामाले एक नाटक दोन गडी हांसून काडी तसले एक कार्यक्रमांत आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळून भागी जावन हसून घेवन वचा म्हणून योजक तत्र दुर्लभ म्हणटा ती मस्त आलोचन मेळच्या पुरो मस्त संगती कोरका म्हणून घेवन दिसच्या पुरो जाल्यार ताजी मागशी परिश्रम करून इतली जनाक ಒಟ್ಟು करून ह्या रितीचे खुशीचे वातावरण निर्माण केलें तसले सोना गणेशाक हांव पुरा जनाल परब जावन सगळे टिमाक हांव हृदयपूर्वक जावन अभिनंदन सांगता. ताजे ಒಟ್ಟುची असल कार्यक्रम मुखार वचका म्हण जाल्यार दयानंद माम तसले आसा म्हण जाल्यार आमकांय धैर्याची इता म्हळ्यार ते पुरा जनाक ते मन येना BS राव जावो दयानंद पै माम जावो चिन्न नागोत आसा खंयचे कार्यक्रम करचे जाल्यार आमकां सुरवे उडगास येवची केलां नांव आमगेले समाजांत दयानंद पै मामालें नांव तसलें नांव तसले देव आनीकय चड शक्ती दिवो आमगेले समाजाक आमगेले समाजा चेरक्यांक विंगड विंगड रितीरी भविश्य करचे तसले मस्त आलोचन करता तसले शक्ती दिवो म्हणून हांव पुरा जनाल परब जावन मागता. मिगेल बग्गे रायकर मामान सांगले दोन उत्तर जाल्यार आमगेले समाजात नंबिकते आमगेले संख्या शाण आसा पुरो न लेखाचे आयचे प्रजाप्रभुत्वाचे वेवस्थेंतू एक संख्या लेख जाल्यार आमगेले तसले ना MLC जावच्याक साध्य ना. दुड्ड आसवे म्हळ्यार तेवय ना संख्या आसवे म्हळ्यार तेवय ना जाल्यार आमगेले समाज कशी म्हळ्यार निस्पृह जावन तांकां दिल्लेलें काम कसं आसा ते काम करता गेल्यार एक ने एक दीस देव हात धरता मनशाक हांव मात्र नाही हांगा वेदिकेर बशिले प्रति एकले
तांगेले क्षेत्रांतू कष्ट पावन रगत फूम कोरन चिट्टून मिळल वरी धरलेलं काम आम्ही करता ती मिळाले त्या विश्वासार केलेलं निमित्ती आयच्या दिसांतू आम्ही पुरा वेदिकेर आसा म्हण लेखता कुशेरी दोन उत्तर सांगतना जी प्रार्थना केले आमकां पुरा त्यांची सगळे जिवनाक शक्ती दिवचे असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय हे ನಂಬಿಕೆ आमगेले समाजाचे असत्यादकून सत्याकडे काळकादकून उजवाडाकडे मृत्यूदकून अमृतत्वाकडे वचित असले प्रयत्न मनुष्य जन्म येतार आम्ही कोरका म्हणल तसले हे पुराजने आम्ही ಒಟ್ಟು मेळ करची निमित्ती आमकां अभिमान आसा BS राव मामान सांगतना हांवें आमी एक उत्तर सांगून म्हगेलें उत्तर राबयता ಒಟ್ಟು मेळतना भोवशाक कितले कश्ट जावो एक दोन इंग्लीश शब्द आयला रिवॉर्डना आम्ही आमची गेल उलत तसले प्रयत्न केदनाय करका म्हणलें एक प्रार्थना कोरन प्रयत्नाक खंयचे साध्य ना म्हणना आज हांव अशी राबून उलयतास म्हण जाल्यार ताजी मागशी एक प्रयत्न आसा प्रयत्न म्हणजे कशी एक तपस्सा म्हण येता एक घटन सांगून इता म्हळ्यार आमी एक संतोषा खातीर सर्वाला म्हळ्यार खातीर एक घटन सांगून हांव राबयता सुरवेका सांगला हांवें म्हाका मायक मेळ्ळारी म्हळ्यार थोडे राबोवचे कश्ट म्हणून सान आसतना एलिमेंटरी स्कुलांत म्हाका आपोवन तूं नेक्स्ट इंटर स्कुलाचे भाशण कॉम्पिटिशनाक तूं भाशण करका म्हणलें जायत थंय 4 जनां येद्दूर राबून उरलोचे पुरा जन पळयता ती पुरा जनांक ते आसता मनांत वेदिकेर एक हांव आसका म्हण घेवन ओपून घेतलो हांवें मागीर मात्र आलोचन जालें कसो उरलोचें म्हण हांगेला तांगेला निमगून थोडे पुरो उत्तर उरलोच्या शिकलो बरोवन घेतली ते कित्याक म्हळ्यार पुरा जनांनी सुरवे भाशण चडती जावन बायपाट करूनची उरलोचें बायपाट केले एक मास्टर म्हणलो ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಕ್ಯ ಸೇರಿಸು ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ म्हणून म्हाका आजीके ಹುಡುಗ सत्य म्हळ्यार मागीर सुरवे भाशण पळय वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः म्हणून वसंत काल येतना काही लोकांच्यो कोगील खंयची म्हणून कळटा म्हणून घेवन पुरा बायपाट जाले मागीर म्हगेल पार्टीचे लिडरा पुरा पळयला हांवें वाजपेयी उलयतना अशी करता हांवें कोरका म्हणलें कोण खंय करची तें कन्नड येद्र राबून पुरा कोर्न भाशण करचे टायम आयले येतान येवन वेदिकेर राबून अशी पळयता जन पळयतना ते येद्रा ते बाई मेल क्लासमेट्स न्हू बसतावे येद्रा बैसून गोप्त आशिल्ले चान उत्तर काक खंय गेल्ले पिका खंय गेले म्हणून गोतना खूम चिट्टून कशी की भाशण करून येवन बसलो भाशण जावन अशी वेरेंडा वतना स्कुलांत म्हाका मेळ्ळें चरखी पुरा येद्रा दाखोवन ए काका ए पिका म्हणटा आशिल्ली जाल्यार खंय जेवा हांव भिवन ते दीस हांव सोलवलो म्हण लेखील जाल्यार आज तुमगेले येद्रा राबून हांव उलोवचा नाशिल्लें MLC जावचा नाशिल्लें हे जावचाक आमगेले पुरा जनाले आशीर्वाद कारण आमगेले पुरा जनाले संकल्प कारण आमगेले प्रयत्न कारण म्हणून सांगून म्हाका राब आपोवन हे 2 उत्तर उलोवचाक अवकाश दिलेले विशेष गणेश सोना गणेश हांव ताकाय पळयला कोडेलांत एक सान अंगडींत स्विटा वेयार करून घेवन आशिल्लो हांवें तेन्ना थंय LLB शिकता आशिल्लो भारी कश्ट पावना आजी अंतरराष्ट्रीय मट्टारी आमगेलो विलास आमगेले गांवांत शारदोत्सवांत सुरवेची चित्र सोडायलेले आजीकय म्हाका उडगास आसा साधन केल्यार खंय ताय पळोवता ती मनशाक आमी पुरा चिके चड उलय म्हूण लेखता जाल्यार अवकाश दिलेला का धन्यवाद.